जेरेमायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरेमायसाक सर्वेस्पराचे उतर पावले ते हे: उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंभाराच्या घरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरकां घेवन आपलो वावर करतालो. तो करतालो तो मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलयता तो सर्वेस्पर: होय, अशें जशें कुंभाराच्या हातांत माती तशें इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. सर्वेस्पराचें उतर: देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. ओतमे म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसो सोड सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिन्नीत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. ओसोक स्वयंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटच तो बाबडो धुळींतलो आयलो धुळींत परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मान्यो विस्कटून गेल्ल्यो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी प्रितूम, दर्या आनी दर्या आसा तें सगलें. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोंजेक म्हणलें: दुसरी सर्गीचे राज दर्यांत मारलोले आनी सगल्या जिन्साची मासली धरतले एके रांपणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकरणां ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्याक उडयतले. थंय सगलीं रुडोन करतलीं आनी दांत किर्लयतलीं. तुमी हें सगलें समजल्यात? ताणीं म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटच सर्गीच्या राजाचो सीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वपारी सांगून सोंपतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. जशी चिकन माती कुमाराच्या हातांत तशें तूं म्हज्या हातांत. नियाळाक आदार. एक कुमार आयदनांक आकार दिता. ती मोडली जाल्यार पासून तो भायर उडयना, पूण तो नव्यान बांदून तांकां नवें रूप दिता. देवाचे खुशे प्रमाणे ताका आमचेर पदवी आसा आमचें जिवीत आकारूंक, घडोवंक आनी मोडूंक. जशें कुमाराक मातयेचेर पदवी आसा तशेंच आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. इस्रायल अविस्वाशीपणान जियेली आनी तांणी हार मानून घेतली. तांकां एके मातयेच्या आयदनांक सोर करूं येता. तो कुमार तें आयदन भायर उडयना, पूण नव्यान तें घडटा. देवाची खोशी नव्यान आनी आमचें जिवीत जियोंक आनी ताच्याच हातांनी आमचें जिवीत सोपुटणाया. जेजू आयज आपल्या वोपाऱ्यांतल्यान एक झाडाची खबर सांगता. ते दोरयान घातले उपरांत सगळ्या भासांचें नुस्तें एकठांयता. उपरांत जाळ्यांतलें बरें आनी वायट नुस्तें दोशी करता. त्याच परी आमची निमाणी जोडटी जातली. बरें जिवीत जियेतली एके वाटेन आनी वायट जिवीत जियेतली दुसरे वाटेन. सासणीक जिवीत जियोंक आमकां आदली शिकवण तशेंच जेजूची नवी शिकवण जियोंक आनी दुसऱ्यांक पुरगोटूंक लागू जाता. सोंसणिकायेन आनी खालतेपणान जेजूच्या तत्वांनी जियोंक हो एक खरो उपाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमचें जिवीत सगळेंच देवाच्या हातांत समर्पूंक आमी वावरुया.